मनशाच्यो गरजो भागोवपाक लागपी उदक सरकार लोकांक दिवपाक शकतात, पूण जे लोक हे उदकाचो इबाड करतात तांकां चड बिलां येतात. सरकाराक दोश दिवन फायदो ना. लोकांनी आपले गरजे मर्यादीत उदकाचो वापर करचो. भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान फुगोवन येयल्ल्या बिलांचेर रजाव दिला. मडगांव एका पुस्तकाच्या अनावरण सुवाळ्या उपरांत मिडियान लोकांक येवपी वाडी उदकाच्या बिलांचेर PWD मंत्री निलेश काब्रालाक प्रश्न केलो. ताचेर उत्तर दितना काब्राल म्हणटा, सरकार लोकांक 16,000 लिटर उदक फुकट दिता. जे लोकांनी 16,000 लिटरा भितर उदकाचो वापर केला तांकां शून्य बिलां येतात. जांच्यांनी उदकाचो इबाड केला ते लोक बिलां फुगोवन येयल्यात म्हूण बोवाळ घालतात. उदकाच्या प्रक्रियेचेर दुसऱ्या बोल्सांतल्यान पयशे मोडून सरकार सवाय दरांत लोकांक उदक दिता. हें लोकांनी लक्षांत दवरचें. ही बिलां फारीक करात, उपरांत मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका घेवन ह्या बिलांचेर तोडगो काडटले, काब्रालान म्हटलां. उदकाचें बील जें आसा न्ही हें कितें आसा तेजेर लक्ष घालता, पूण एक लक्षांत दवरपाचें लोकांक, म्हणजे टिका करपी लोक खूब म्हाका हें करनात. आमी जे उदक वापरचे हांवें म्हाका कळलां जे PCN आनी तेजे सगळ्यांनी सांगलां की उदक एक घराक कितलें लागता ते भशेन ते कॅल्क्युलेट करून 16,000 लिटर फ्री दिल्लें. आनी आज जे म्हाज्या मतदारसंघात परतून सांगता 40% लोकांक बिलां येवंक ना, कित्याक 16,000 लिटर कमी जाता ते यूज करता. जे बोवाड करता ताका 16,000 लिटरा वयर येयल्ले आसा. 16,000 लिटर कमी वापरले ताका बिल येना, तेजे एक तर शब्द ना. सरकाराकूय देव बरें म्हणना आनी कांयच म्हणना, पूण जेंकां बिलां चड येयल्या ते उलयता. आनी तितून भितर चड येयला तो विशय ताका जो ब्रॅकेट आशिल्ले म्हणजे खंय तरी जे पयशे आसा ते चड जावपाक लागला. सो तेजेर हांव विचार करता, CM कडेन विचारता आनी मागीर बसता. पूण हांव लोकां कडेन विनंती करता की ताका लागून ते बील दवरनाका, ते इंट्रस्ट लागतलो. ते बिलाचें कितें आसा ते 50% भरा ना 100% भरा, पूण भरा. आनी जे मागीर रिव्हिजन जावन कितें करपाक जाय ते CM कडेन उलोवन आमी करया. हो विशय आसा टू कन्जर्व वॉटर, नॉट टू वेस्ट वॉटर. हांवें पळयलां की उदकाचें पायपलायन घेता, हांवें परतून रिपीट करता, बायक बकिटान घेवन घालून ते धुवपाक वता. ते बकिटान ना ते पायपानूच वयता आनी उदक कितल्याच वयता, वेस्ट जाता. आनी आमकां जो खर्च जाता आमकां म्हणजे खंयच्याच दुसरो टॅक्स पेयराचो पयसो काडून आमी थंय घालता आनी तो ऑलमोस्ट 35 to 40 रुपीज युनीट जाता आमकां उदक पावोवपा पासून घरा कडेन. सो खंयचो दुसरो टॅक्साचो पयसो काडटा आनी तितून घालता आनी लोकांक जे वेस्ट करता पळय लोक तांकां आमी फुकट अशें दिता. म्हाका दिसता खंय तरी वी हॅव टू ऑल खंय मेळून आमी डिसायड करपाक जाय वी हॅव टू कन्जर्व वॉटर. म्हाका दिसता की लोकांनी वापरपाचेर खंय तरी लक्ष घालपाक जाय. सरकाराकूच ब्लेम केल्यार जावचें ना, पूण खंय तरी ताका हांव तोडगो काडटलो थोड्या दिसांनी. पूण आनी ताका खंय तरी जर लोकांनी पयशे भरला ऑटोमॅटीक तांकां जे पयशे जर सपोज हे केले वी वील गीव इट रिव्हिजन फ्रॉम बॅकवर्ड ऑफर इफेक्ट. आनी पयशे भरले म्हणून भिवपाचें ना, भिवपाची गरज ना अशें म्हणना, पूण भिवपाचें ना. कित्याक तांकां जर क्रेडीट येयल्या जाल्यार तांकां फुडल्या बिलान आमी ते एडजस्ट करता. उदक आमकां फुकट मेळटा, देवान दिता, पूण ती ट्रीट करून लोकांक पायप वॉटर पावोवपाक हे कितलो कॉस्ट लागता हो काडपाक हांवें लायला. तेजे कडेन काडूंक नाशिल्लो, पूण अंदाजान हांव 35-40 रुपीज आमी म्हणटा आनी आमी लोकांक दिता कितल्याक, नॉट इवन 10 रुपीज 5 रुपीज आनी 15 रुपया. सो दुसरो टॅक्स पेयरा कडेन मानी काडून आमी लोकांक उदकाक दिता. सो म्हाका दिसता लोकांनी सेव करपाक जाय. एक मनशाक उदक कितलें लागता दिसाक हें सरकारान प्रोवायड करपाक जाय आनी तें आमी प्रोवायड करतले एट व्हेरी नॉमिनल कॉस्ट. आनी जे लोकांक वेस्ट करपाक जाय पळय ते आमी प्रोवायड करपाचें शकचे ना. सो खंय तरी 150-200 कितें तरी लिटर, कित्याक इंटरनॅशनल स्टँडर्डा प्रमाणे आय थिंक 120 लिटर्स पर पर्सन पर डे इज अ रिक्वायरमेंट. बट वी वील वर्क मच मोर दॅन गोंया आमकां मातशें चड जाय. सो वी वील वर्क आउट. अल्टिमेटली जे सुवाळो आमी गोंयान करपाक जाय, एक मनशाक कितलें उदक लागता, एक कुटुंब 4-5-6 जाणांचो कुटुंब आसता ते कितलो भशेन जाता ताका सबसिडायज आसतली. आनी जे बेश्टे वापरता, बेश्टे उदक यूज करता, वेस्ट करता तेजी मागीर ऑटोमॅटीक प्रायस चड जाता. काब्रालान वेस्टर्न बायपासाच्या मुद्द्यावेल्यान उलोवप केलें. वेस्टर्न बायपासाचो कांय भाग उड्डाण पुला वरवीं बांदतले. बायपासाच्या बांदकामांक लागून शेतांत माती घातल्या. पावसा पयलीं ही माती उसपितले. ह्या कामाचेर समिती बसयल्या. लोकांचे विचार लक्षांत घेवन ही समिती काम करतली. माती घालता ती माती टेम्पररी घालता कित्याक एप्रोच रोड करपाक. मागीर पावसा पयलीं तेका आतां जर ते बंद जालें न्ही जाल्यार आनी त्रास जातले. ती माती काडपाक जाय आनी काम चालू उरपाक जाय. आनी जे जर म्हाका खूब जे फोन करता जी कोण ती आमचे कोर्टान गेल्ली प्लस बाकीचे फोन करता, टॅक्निकली जे आसा जे करपाक जाय ते भशेन ते काम करतले. तितलें हांव आश्वासन दिवंक शकता. जे सायंटिफिकली जेणे स्टडी करून 100 इयर्साचे सगळे स्टडी म्हजे कडेन हांवें घेतल्या आनी तेणी ते सजेस्ट केल्लें आसा तेजे भशेन ते काम जातलें. अशें तशें कितें जर चेंजीस जाय हांव ताका परतून कन्सल्ट करून ते कितें चेंजीस करपाक जाल्यार मागीर हांव लक्ष घालता. 2.7 किलोमिटर रस्तो तो 2.75 म्हणजे 2 किलोमिटर 750 मिटर्स
तो रस्तो तितले 1.27 कितें तरी स्टिल्टार घाला, बाकीच्यो फिलिंगाच्यो आसा. आतां ते फिलिंग चालू आसा पळय ते टेम्पररी ते काडटले, पावसा पयलीं तेणी काडपाक जाय ते फिलिंग, पूण आतां ते काम करपाक ताका फिलिंग तो रस्तो एक्सेस करपाक जाय म्हणून ते घातला. बाकीचे जे मागणी आसा हांव करूं शकता ना, तेजे विचार करून परतून जी कमिटी केल्ली तेंच्या फुडल्यान हांव परतून घालता. जरी गरज आसा जाल्यार करपाक शकता, पूण गरज ना ते सायंटिफिकली जर तेणी स्टडी करून दिल्ले आसा, वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटाचे लोक आशिल्ले ते. सो हांवें तांकां जाय पॉलिटिकल जाय म्हणून आमकां कितें करपाक नाका अशें ना. विशय जो आसा टॅक्निकल. आतां आमकां दिसता खुबश्यो गोश्टी करपाक जाय, पूण लास्टाक कोणें तरी हे 10 जाण एकठांय जावन ते बाबा अशें करचें हो विशय तो मांडलेलो आसा आनी तो विशयाचो फुडें वयल्लो आसा. पयलीं जे कमी आशिल्ले ते वाडून दिल्ले आसा आनी जर परतून जर तांकां लोकांक दिसता की हांवें आनीक दिवपाक जाय जाल्यार तांकां हांव सांगता. आनी तेणी जर परतून जे लोकांचो विशय आनी तांचो विशय जर पडटा जाल्यार आनीक 200-300 मिटर वाडोवपाक जाय. ह्यान पयलीं काब्रालान लेखिका गुलाब भोसले हांचें अमर प्रेम हें पुस्तक उजवाडाक हाडलें. पळयात. म्हणून प्रत्येकाने ही कादंबरी अवश्य वाचावी अशी नम्र विनंती. माझ्या या कार्यात मला मोलाची साथ दिली ते माझे पती महादेव भोसले. त्यांचा पती महादेव भोसले त्यांचा माझ्यावर असलेल्या विश्वासामुळे मी ही कादंबरी पूर्ण करू शकले. त्यासाठी मी त्यांची ऋणी आहे. तसेच या प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थित राहून शोभा आणली त्याबद्दल मी सगळ्यांची आभारी आहे. धन्यवाद. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.